चेक्स एंड बॅलन्सीस कितें जर मामलेदारी अरेस्ट जाता, सब रजिस्ट्रारी अरेस्ट जाता, आर्कायव्सांतले मनीस अरेस्ट जातात, दॅट मिन्स इट्स अ फेल्युअर एट एवरी लेवल न्ही. आतां फाल्यां जर आर्कायव्सांतले डॉक्युमेंट चेंज जाले, सब रजिस्ट्रार म्हणटा ते आपल्या लागना आनी तागेले सिल्डीड जर जावन पडटा, चेक्स एंड बॅलन्सीस कशे हाडपाचे? पळय, सरकारान SIT करून हे सगळे इन्व्हेस्टिगेट करता. बेस्ड ऑन हाव दीस केसीस हॅव बीन फॉर्म्ड, त्या आधाराचेर स्टडी करून रिफॉर्म्स हाडपाची गरज आसा. हांव मानता, कोमुदाद आसूं किंवा बाकीचे आसूं. आतां कशें आसता की एखादी कायदो जो आसा तो आनीक कडक केलो की तो सामान्य मनशाकूय तितलोच मागीर जशें तुल्यो बाबांनी येदोळ आपले जे हे स्टेटमेंट केल्लो की कॉमन मॅन शूड नॉट बी इफेक्टेड. जाता कितें की चोर आसा तो चोरपाचो वांटो काडटा, सरकार वांटो बंद करपाक गेलो की तो सामान्य मनशाकूय वाडटा. मनशाक मागीर चड कश्ट काडचे पडटा. हय, सो तो बॅलन्स हो सरकाराक करचो पडटलो, बिकॉज इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट कॉमन मॅन इज ऑल्सो नॉट इफेक्टेड. सो ह्यो रिफॉर्म्स वेल डिस्कस जावन सगळे कन्सेन्सन जावन येवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आवर गव्हर्मेंट इज लुकींग इन टू लॉट ऑफ रिफॉर्म्स. कितलेशेच बील येतात, तातूंत हे सुद्दां चेक्स एंड बॅलन्सीस येतले. आतां अरेस्ट जाले, गव्हर्मेंट सर्वंट शूड हॅव बीन ऑल्सो अ डिटरंट अँड कॅन बी अ डिटरंट. की ऑफिसर हाजे पयलीं जायत नाशिल्ले, सगळें कितें चलतालें भितरले भितर गव्हर्मेंट ऑफिसरांक अजून पर्यंत कांय हात लागून नाशिल्ले. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री पीपल हॅव बीन अरेस्टेड. should also be a deterrent that we will not go scot free if we are caught. So हो एक विषय आसा, कोमुदादचे आसा ताका रिफॉर्माची गरज आसा, सिम्प्लिसिटी गरज आसा. लॉट ऑफ कोमुदादचे कायदे आसा पळय ते आतां बिकॉज ऑफ ऑल दीस सी लँड. लेट मी फिनिश. लँड जे आसा, लँड आतां तुमी SITचे सांगले रिजल्ट जाय. SIT केस दो इट इज ऑफ फ्रॉड, इट इज ऑफ लँड डिस्प्यूट. लँड डिस्प्यूट इज अ सिवील डिस्प्यूट आनी आमकां खबर आसा सिवील डिस्प्यूट कोर्टान वर्साच्या वर्सा चलता. सो दीस ऑल्सो इज अ कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन. चोरी न्ही ती की चोरी जाली ते चोराक नाही नाही तशें न्ही. रॉबरी घरा जावन कोणाक चोर गेलो आनी हाडलो भितर उडयलो. Civil dispute of land cannot be confused with the criminal angle involved here of forgery, misrepresentation, and all sorts of wrong things. What I am saying under is the criminal, this case negligence. also involves both fraud asa bitar and civil dispute asa. So that is why the result will come. SIT is definitely tasked with the job of tackling the criminal angle in this. Where is the question of bringing SIT for a civil dispute?